म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक आपल्या गिरायकांक 25 कोटी दिवपाची मेकळीक दिवपी आदेशांत बदल करचे अशी मागणी करपी याचिका रिझर्व्ह बँकेन हायकोर्टाकडेन केल्या। 25 कोटी रुपये मेरेन सगळ्या गिरायकांक पैसे काडपाची मेकळीक दिवपी अंतरीम आदेश हायकोर्टान दिल्लो। बँकेच्या कांय शाखेचे ऑडिट आरबीआय करपाची आसा। ह्या अंतरीम आदेशाक लागून बँकेत पैसे काडपाच्या बदला 6 कोटी रुपये जमा जाल्यात म्हूण आरबीआयन हायकोर्टाक सांगला। केशीचेर बुधवारा सुनावणी जातली। म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचेर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंध केशीन आरबीआयन सोमारा हायकोर्टान अर्ज घालो। फाटले सुनावणे वेळार हायकोर्टान म्हापसा अर्बनाक अंतरीम थाकाय दिल्ली। बँकेच्या सगळ्या ब्रांचींनी मेळून 25 कोटी रुपया मेरेन विड्रॉवलाची मेकळीक दिवपी अंतरीम आदेश हायकोर्टान दिल्लो। आदेशान बदल करचो म्हूण आरबीआयन हायकोर्टान अर्ज घाला। बँकेच्या कांय ब्रांचींचे ऑडिट जावपाचे आसा म्हूण आरबीआयन हायकोर्टाक सांगले। तशेंच ह्या अंतरीम आदेशाचो आरबीआयक नेमको भंय आशिल्लो तेच जाला। बँकेन पैसे काडपाच्या बदला सुमार 6 कोटी डिपॉझिट जाल्यात म्हूण आरबीआयन हायकोर्टाक सांगला। केस बुधवारा सुनावणेक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पेडणेचो पीएसआय गौरीश मळीकान आयतारा आत्महत्येचो यत्न केलो। नयबाग सातार्डा पुलार ताणें आपल्या मोटारींत ताच्याच सर्व्हिस रिव्हॉल्वरान छातयेर गुळी मारून घेतली। पुलार चेकपोस्टार ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांनी रोखडीच 108 आपयली। गंभीर जखमी जाल्लो मळीक सध्या जीएमसीच्या आयसीयूंत आसा। फामिलींतल्या कोफुसावाक लागून ताणें हें कर्म केलां। गौरीशान स्वता तशी गाडयेंत बरोवन दवरिल्ली चीट पुलिसांक मेळ्ळ्या। आयतारा सकाळीं सुमार 8:30 ही गजाल घडली। पेडण्या पुलिशेंत पीएसआय आशिल्ल्या गौरीश मळीकान आपल्या मोटारींत बसून नयबाग पुलार छातयेर गोळी मारून घेतली। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पीएसआय गौरीश मळीक रावपी कुडण्या साखळेचो गौरीशान आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरान छातयेर गोळी मारून घेतल्या। आत्महत्येचें कारण अजून स्पश्ट जाल्लें ना। नयबाग चेक पोस्टावेल्या पुलिसांक दुबाव आयिल्ल्यान तांच्यांनी गाडये कडेन वचून पळयलें। उपरांत पुलिसांनी 108 आपोवन गौरीशाक हॉस्पिटलांत घालो। सध्या पीएसआय गौरीश बांबोळे आयसीयूंत एडमीट आसा। गौरीशाची परिस्थिती गंभीर आसा। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण फामिलींतल्या कोफुसावाक लागून ताणें हें कर्म केलें। आपल्या आत्महत्येक आनीक कोणाक जबाबदार धरचो न्ही म्हूण ताणें मोटारींत चीट बरोवन दवरिल्ली। पुलिसांक ती चीट मेळ्ळ्या। कांय दिसां फाटीं खंय तो म्हयनोभर बेपत्ता आशिल्लो। पुलीस प्रकरणाची फुडली चवकशी करतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बसी आनी मोटारसायकली पास करतना आरटीओ इन्स्पेक्टर खंय लाच घेतात। बसवाल्यांक पिट्टात म्हूण बीजेपीच्या ताळगांव मंडळान आरटीओच्या संचालकाक घेराव घालो। सगळे डॉक्युमेंट आसूनय कांय आरटीओ बसवाल्यांक खंय पिट्टात। नाका आशिल्ल्या कारणाक लागून तालाव घालता म्हूण बीजेपीचो दत्तप्रसाद नायक उलयलो। प्रकरणाची चवकशी करून कारवाय करपाचें उतर संचालक सुनील मसूरकारान तांकां दिलां। मडकयच्या एका बसवाल्याची केस घेवन दत्तप्रसाद आरटीओ कडेन पावलो। ज्यो रुटार बसी चलता, आमच्यो टॅक्सी चलता, अन्य वाहनां जी चलता तांकां जशी सतवणूक करप चल्ल्या ते तांच्या नजरे समोर हाडिल्लें आसा। तो बाब संदीप नायक हू इज अ बस ओनर फ्रॉम मडकय। ताची बस फोंडा टू मार्सेल रुटाक चलता। एक NU फट्टे म्हणून मोटर व्हेकल्स इन्स्पेक्टर ताणें ताची बस आडयली आनी ताजेर एक कसली वायलेशन्स थंय घातिल्लीं आसा जी एक्चुअली तो म्हणटा की आपणें ही वायलेशन्स केल्ली ना। म्हजें इतकेंच म्हाका त्या NU फट्टेक विचारपाक जाय की ताज्याच डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर रवींद्र सातर्डेकारान ही बस त्याच कंडिशनान पास केल्या आनी तें पासींग इज वॅलीड अप टू म्हाका दिसता 2016। सो जेन्ना ताजोच एक दुसरो इन्स्पेक्टर जो ताजो कलीग आसा तो पास करता आनी होच NU फट्टे म्हणटा की हे वायलेशन्स आसा, हाजे वयल्यान क्लियरली कळटा की आयदर राजेंद्र सातर्डेकर चुकता हांगा किंवा NU फट्टे चुकता। तेंची एक कंप्लेन आशिल्ली कितें तरी एक रॉंग चलन दिल्लें, तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा। सो आय हॅव टू इन्वेस्टिगेट इट। तेजे कंप्लेनीचेर तरी आहा न्हू, सो अनलेस ती इन्क्वायरी केल्या शिवाय कांयच सांगपाक शकना। जायका केशींत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक स्पेशल कोर्टान दिल्ल्या अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या आव्हान अर्जाचेर आज हायकोर्ट सुनावणी घेता। न्यायाधीश वडाणेन दिगंबराच्या केशींतल्यान आंग काडिल्ल्यान जस्टीस बदांगान ही केस घेतल्या। आज दनपार सावन तो निर्णायक सुनावणी घेतलो। दिगंबराचो वकील म्हणटा क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र घाल्ल्यान दिगंबराच्या कस्टडींतले चवकशेचो आनी प्रस्नच उरना। क्रायम ब्रांच म्हणटा दिगंबराच्या चवकशे उपरांत ताचें आरोपपत्र केशीक जोडटले। घेऊ एक विराम।
आहे